बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज स्थान आमी प्राचीत काल सुरू करता आनी हो काल सुरू करतना आयचो सेवादोर आमकां आमच्या पातकाची दूख दवरून जिवीत बदलून देवा बापाशी परतून येवंक आपयता. जेजूच्या पुनर्जीवनपणा आदीं ही 40 दिसाची तयारी सुरू करतना दान दिवंक, मागणें करूंक आनी उपास करूंक आमकां खेरीत आपोवने. हे 3 पावडे सोडून आमी एक देखीचें जिवीत जिवन देवा मुखार मानवलोली जावंक आमकां बापाची मोजत आनी कृपा हे मिसाचे भेटेन मागुया. गोबराच्या बुधवारा गोबोर घालून आमच्या माथ्यार आमकां उगडास करतले मनशा हातूंत धूल आनी माती जातले. तर आयज खेरीत भाशेन सगल्या खातीर एकामेका पासत मागुया. हो खाड खेरीत भाशेन कुरपेचो खाड, नवसोडणी करपाचो खाड. हीच नवसोडणी आमी जण एकल्यान करून व्हडा तोबाच्यान पास्काची परब समोरूंक आमकां जण एकल्याक तयार कर म्हूण मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आत्मीक दुस्माना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट मोडावण्यो आमी दोमान दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राचीत काळाची दोणवण आयज आमी सुरू करता ती शेवट पर्यंत भोगतीन सांबाळूंक आमकां बळ दी आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजान आमकां जैतिवंत कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जोएल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. अजुनूय सर्वेस्पर अशें म्हणटा, उपास करून, रुदन करून, हास्कार सुस्कार सोडून सगल्या तुमच्या काळजान म्हजेशी परतून येयात. तुमची आंगवस्त्रां न्हय, तुमचींच काळजां पिंजात आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात. कित्याक तो मोवाळ आनी काकलुचार, व्हडी सोशणेकायेचो आनी दोयाळ काळजाचो, खास लायल्यार पर्यंत आपुणूच चुरचुरता. कोण जाणो जाय तो घडयेक तुमचेशी वळत आनी काकलूत दाखोवन तुमकां बक्षीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक समर्पूंक
एक दान आनी पिण्णें दवरीत. सियोनांत एक तुरतुरी वाजोयात. एक पवित्र उपास फर्मायात. जमात बोरात, पोरजेक एकठांय करून एक पवित्र सभा भरून हाडात. जाणट्यांची जमात बोरात, भुरग्यांक एकठांय करात, दुदाच्या बाळकांक पर्यान. न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची बाज. आंगणा आनी वेदी मोदें याज्ञिकांनी सर्वेस्पराच्या मुणयाऱ्यांनी रुदन करून म्हणचें, सर्वेस्परा तुजे पोरजेक बोगोस. तुजें दायज केण्ण्याचो माल जावंक निर्मू नाका. ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक तिका राष्ट्राच्या हातांत दिवं नाका. तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रा मदें कित्याक म्हणटलीं? तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देसाच्या मोगान भरोन आपले पोरजेक काकूट केली. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आमी पातकी सायबा तुजी काकूट मागताव. सगळीं म्हणुया, आमी पातकी सायबा तुजी काकूट मागताव. काकलूचारा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोणवल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचे खोत धुवन म्हाका नितोळ तूं कर. रेबांतलो काळ म्हाका निर्मोळ करून दवर. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागताव. म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव ओळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवतां. तुजेर चुकला सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. निर्मूळ कालीज रचून घाल तूं हड्ड्यांत म्हज्या. थीर मन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूंक उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोशीप पातकी परतून येतले सायबा. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. भाग्योत पावलून कोरितकारान बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खुद देव तुमकां उलो मागता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती करता, देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सोवे आमी देवाचे प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात, कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात.
सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें चोत्राय दोरात तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मनशां उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाची कसलीच मोजरी तुमकां मेळची ना देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुत्तुरी वाजोय नाका दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यार आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात हांव तुमकां खरेंच सांगता ताणीं आपली मोजरी घेतली पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय तुजें दान गुपीत जावंक जाय आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मोजरी दितलो आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्यां सारकीं जावं नाकात लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावून आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी हांव तुमकां खरेंच सांगता ताणीं आपली मुजरी घेतली पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुणान भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन कोंतीचें रूप तुमी घेवनाय आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काडोक घालतात हांव तुमकां खरेपणी सांगता ताणीं आपली मुजरी घेतली पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय बोगोर गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड डूब आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मोजरी दितलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये प्रितीच्या बाबा पाप साहेब फ्रांसीस ताचे लागीं एकदां कोणें विचारलें तूं कोण आनी तो रावतालो ताचो जाबाब विचारला पळय तो कितें सांगतलो काय म्हूण चिंतालो तो सांगतलो म्हूण आपूण रोमाचो बीस आपूण पाप साहेब आपूण गवणी क्रिस्ती पोरजेचो आपूण बावतिज्म घेतलोलो आनी आपलो भावार्थ तीर केल्लो क्रिस्तांव म्हूण तो म्हणटलो आसलो हांव एक मनीस पूण पाप साहेबान खंय ताका जबाब दिली हांव एक पातकी आनी हो पातकी जेजूच्या उमोणीक रोगतान सोडवण मेळ्ळलो I am a sinner redeemed by the precious blood of Jesus. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो आयची वाचपां असलो संदेश आमकां दिता आमी पातकी सायबाक आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां कुरपा दी ह्याच मनान आयच्या दिसा आमी आमच्या माथ्यार गोबोर घेवन प्राचीत काळान आमी भितर सोदतेल्या आनी हे भाशेन हे कोरेज्म 40 दीस आमी सारतेल्या पिराचिताच्या मनान आनी हे भाशेन आमच्या जिविताची नवसोडणी करूंक हे आमी करतेल्या तर आमी जायते फावट पळयता कोरेज्म येता वर्साच्या वर्सा 40 दिसांचो उपास आमी करता आनी हे भाशेन आमचे कोरेज्मान आमच्याच जिविताची नवसोडणी करूंक आमी वावुरता कित्याक आमी सगळीं पातकी
हे खोरेस्मो येयल्यात आनी येतात कित्याक काय देवान मनशाक रचोन बागीन घातलेलो पूण मनशाक सोयताना नाडलो आनी मनीस पातकाचो गुलाम जालो आनी हे भाशेन मनशाचे पातक जावन आसा ताची गोत आनी ह्याच खातीर देवान आपलो मोग दाखोवंक आपल्या पुताक धाडलो परतून ताणें ह्या मनशाक बापाचे वेंगेंतलो पयस गेल्लो परतून बापाचे वेंगेंत हाडूंक आपल्या पुताक जेजूक धाडलो ताच्या कोश्टा मोरना आनी जिवणपणा वरवीं ताणें ह्या मनशाक परतून हाडलो बापाचे वेंगेन तरोच तो काळ आमकां दिल्लो आसा आमचे जिविताची नवसोडणी करूंक आदल्या काळारूय आमी पळयता कोण भाशेन गोबोर घालताले जेन्ना एकली बायल जिका तर सेकंड सॅम्युएल 13 चॅप्टर वर्स 19 आमकां मेवता जे बायलेक रेप केल्ली ती बायल आपले तोकलेर गोबोर घालता आनी हे गोबोर जावन आसा खुणा दुखीची आपूण दुखी जाता सायन ऑफ ग्रीफ तशेंच जेरमायाच्या पुस्तकान 26वी वोड आमकां सांगता कोण भाशेन लोक गोबरान लोळटालो कित्याक काय सायन ऑफ मोर्निंग आपूण दूख हे भाशेन दूख आपलें परगट करताले तशेंच जॉबाच्या पुस्तकान आमकां मेवता 42 चॅप्टर वर्स 6 custom of sprinkling ashes on oneself as a sign of repentance. गोबोर घालता आमी जोणेकलो आमच्या माथ्यार आनी उगडास करता आमी कोण भाशेन पिराचीत करूंक जाय मन बदलूंक जाय जिवीत बदलूंक जाय सायन ऑफ रिपेंटन्स नवसोडणी करूंक जाय नव्या खोरारान जेजू आमकां सांगता ज्यो मिलाग्री आमी केल्यात त्यो आमी 3 आनी सिदोनान केल्ली जाल्यार ते साकाठो घालून गोबरांत लोळटले आसले आनी पातकांतले एके भाशेन आपले पातक ओडकून घेतले आसले तर आयज होच काळ आमकांय दिल्लो आसा आमचे पातक आमी ओडकून घेवंक देखूनच म्हणलेलें आसा हो प्राचीत काळ किरीत कुरपेचो काळ जशें म्हणलेलें आसा लँड द स्प्रिंग टायम ऑफ क्रिस्टियन लायफ आमी जाणा स्प्रिंग आयलो म्हणटोच कोण भाशेन झाडांची पानां सुकोन पडटा एके वाटेन तो ती सुकोन पडटा दुसरे वाटेन ताका नव्यो कोंबऱ्यो येतात आनी हे भाशेन नव्यो कोंबऱ्यो ताका येतात तशेंच आमी आयच्या ह्या खेरीत काळान आमकां बरेशे गूण आमी आपणावंक आनी वायट संवयो आनी वायट चाली आमच्या जिवितांतल्यो सोडून दिवंक आमकां उलो करता देखून आयच्या पयल्या वाचपान म्हटलेलें आसा तुमचीं आंगोस्त्रां न्हय तुमचीं काळजां पिजात आंगोस्त्रां म्हटल्यार भायलीं खुणां आनी काळजां म्हटल्यार भितरलीं खुणां तर कितें आमी बदलूंक जाय नवसरूंक जाय भायलीं खुणां न्हय पूण भितरलीं काळजां नॉट आउटर एक्शन्स बट इनर एटिट्यूड हें अदीक गरजेचें हे पिराचीत काळ आमकां हेंच करून आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आमकां आपयता तशेंच आमकां हे पिराचीत काळ जावन आसा किरीत काळ तारुणाचो वेळ तो शुभ वेळ तो फेवरेबल टायम ऑफ द लॉर्ड द डे ऑफ आवर साल्वेशन अशें आयची वाचपां आमकां उगडास करता दोन भाशेन हो वेळ आमकां दिल्लो आसा जसो आमी हो वेळ मेजता दोन उतरां आसात आनी ग्रीक भाशेन क्रोनोस आनी कायरोस क्रोनोस म्हणल्यार हो वेळ आमी मेजता सेकंड्स मिनिट्स आनी आवर्स हे भाशेन आनी कायरोस म्हटल्यार ऑपॉर्च्युन टायम टायम अपॉयंटेड बाय गॉड
a suitable, a fitting time, season of Lent is not simply chronos, which begins and ends on a particular date of a month, but it is an opportune time, kairos, for our conversion. देखून मागीर पावलो कोरिंथांक बरोवन म्हणटा ओस तो शुभ वेळ ओस तो थारोणाचो दीस आमची नवसोडणी करूंक देवान आमकां दिल्लो आसा. तरे भाशेन आमच्या जिविताची नवसोडणी करूंक आमकां खेरीत भाशेन ह्या प्राचीत काळान देव आमकां हो वेळ दिता. शुभ वेळ, तारुणाचो वेळ, तारुणाचो दीस. तशेंच तिसरे सुवातेर आमच्यान म्हणूं येता लेट ए टायम फॉर इनर ट्रान्सफॉर्मेशन. जेन्ना आमची भितरली जिविताची नवसोडणी करूंक आमकां आपयता आनी भितरली जिविताची नवसोडणी म्हटल्यार आमचे सोमोन जावं आमचे सोवे जावं दुसऱ्या सोवे ओ देवा सोवे आमी हे सोंबोवन नवसोरूंक आमकां आपयता. चोड भाशेन आमी हे समोर ओमतेल्या वो कोण भाशेन आमी नोसोरतेल्या 3 वाटो आमकां दिल्ल्यो आसा. आमी आमचे जिविताचे मोस्तीचेर आमी झुजतेल्या जाल्यार गरज आसा आमी उपास करूं, फास्टींग. जायते फावट घडये आमी उपास करिना. जायते हिंदू भाव जायते उपास करता, सोमाराचो आनी कितें ताचे उपास आसता. पूण आमी क्रिस्तांव ह्या प्राचीत काळान कितलो उपास करता गाय. एश वेनिसडे, गूड फ्रायडे, ऑल फ्रायडेज ऑफ लँड. मिनिमल थोडे बहुत थोडो पूण हे जायते उपास करता. उपास बरो आमचे मोस्तीचेर आमी जैत व्हरूं. जेन्ना आमी उपास करता भलायकी बरी उरता. हो उपास करता आमी आमचे मोस्तीचेर म्हणजे आमकां जायते घडये वायट संवय आसा, वायट चाली आसा त्यो बदलूंक नवसरूंक हो उपास आमकां आदार दिता. दुसरे सुवातेर आमचो सोमोन दुसऱ्या सोवे. कशे भाशेन आमी दुसऱ्या सोवे सोमोन जोडून हाडटल्या जेन्ना आमी दुसऱ्यांच्या आदाराक गरजेक पावता. आर्म्स गिवींग. आमी दुसऱ्यांक कितें तरी दिता आमकांच उणें करून. जायते फावट ह्या खोरेस्मान आमी बॉक्सां दवरता. ह्या खोरेस्मान आमी कितें उणें करता तितलें एकठांय करून गरिबांक दिता, वो कोणाकूय दिता, गरजेवंतांक दिता, वो कोणाकूय आमी पावता. आनी हे भाशेन आमच्याच दुसऱ्या भाव भयणींक आदार दिवंक आमकांच कितें तरी आमी उणें करता. आनी तिसरे सुवातेर आमचो सोमोन देवा सोवे आमी वाडून अदीक मागण्यांत हो काळ आमी सारूंक जाय. देखून अदीक मागण्यांत देवाची पयस गेल्ले देवाची परत येवंक मागण्याची आमकां गरज म्हूण उगडास करता. सो जें कितें आमी ह्या खोरेस्मान करतले तितलें आमची भितरली नवसोडणी करूंक, जिविताची नवसोडणी करूंक आमकां फायद्याक पडटली. तरेच करूंक ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान चड एकल्या खातीर आमी मागुया. उपास म्हणटा तो सगल्यांक, जशें म्हणलेलें आसा भुरग्यांक, तरणाट्यांक, वाडलेल्यांक, सगल्यांक. थोडी म्हणटली घडये 60 वर्सां जालीं ताका उपास ना. घडये ताका उपास ना कित्याक जाणटी जाल्यान ताका घडये पिडेस्त आसात, ताका घडये जेवणा खाणाची गोठाय जाय, ताका घडये उपास ना. 14 वर्सां ते 59 इयर्स पर्यंत आसात ताका उपास पवित्र सभा फरमायता. तर हो उपास करून आमचेच जिविताची नवसोडणी करून ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान चड एकल्या खातीर मागुया. उबी रावुया. भावा भयणीनो, प्राचीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबोर घालूंक वेता. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं नम्रतायेन मागुया.
देवा आमच्या दोयळ बापा, कालते जाल्ल्या काळजांक तूं तुजी मोबाडाय दाखयताय आनी पातोक रोडून प्राचीत केल्ले पळोवन तूं समाधान जाताय. तुजे दोयळायेन आमचे मागण्यांक कान दी आनी हो गोबोर घेतोल्या तुज्या चाकराचेर कोणवाडायेन तुजो आशिर्वाद घाल. आनी प्राचीन काळाची धोणवण शेवट पर्यंत सांबाळून तुज्या पास्कांचो गूट नितळ काळजान समोरोवंक आमकां पावय. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. गोबोल लायता आसतना आमी दोन भाशेन ही उतरां आमी म्हणटा, खंयचीय म्हणूं येता. प्राचीत कोर आनी शुभ वर्तमान भावार्थान मानून घेयात. वर उगडास दवर मनशा तूं धूल आनी परतून तुजी धूल जातली. ह्या मनान प्राचिताच्या मनान हो गोबोर आमच्या माथ्यार आमी घेतले, हो आमच्या कपलार आमी लायतले. I 4.
उबी रावया आनी आमच्यो गरजो आमचे आवडे प्राचीत काळ पिराचिताच्या मनान सारूंक बापाचो आदार आनी कृपा आमकां मागून घेवया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेची सेवा करतना मागणें करून दान दिवंक आनी उपास करून लोकांची भोक्ती वाडोवंक वा उताना आपले जिविताचे देगींतल्यान फुडाकार दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्याक दिलोल्या जबाबदारी पाळतना एक देगीचे प्रामाणीकपणाचे नितीचे आनी शांतीचे जिवीत जियोंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जायती आमची तरणाटी आयज इगोर्जे तान पयस गेल्यान मिसाचे बेटेचो आनी मागण्यांचो मोग तांच्या काळजांनी रिगूंक आनी देवा कडेन सोमोन सोडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. या प्राचीत काळान आमची तयारी करतना आमचे दान मागणे आनी उपास देवाक भेट मानवता तशें जाल्यार पुरो मोड बापाची कृपा आमकां मागुया. गोमोगाड बापा, तुजे बरेपणान प्राचीत काळाचो शुभ वेळ तुवें आमकां फावो केलाय. आमचें दान मागणें आनी उपास तुका मानवतले जावंक आमकां तूं वाट दाखय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. C16. Somersani, Beto
Credo della muncia mort जिविताचो मुडो जातो म्हज्या बाबा म्हणिनोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावण मागात कोण वाड्या बापा प्राचीन काळाचे सुरमेको येवन आमी तुका दोबाच्यान समर्पिता प्राचिताच्या आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी आमच्यो कोट्यो मोडावण्यो दोमावूंक आमकां बळ आनी आदार दी अशें पातकांतली नितोड जावन जेजूच्या कोस्ता मोर्नाच्या समोरोमान भोक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां वारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सौर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सौर काळे आनी सौरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमची कुडीक आमी दडवण दितना अगुणाचें तूं बोड मोडटाय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासणाची इनाम आमकां दिताय त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोवची ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणे कोराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मुच्या पासत तें वारोतले हे म्हज्या उगडासाक करात
आवाळताचो गोठ परगटुया जेसूची मोग जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू येलो जेसूची मोग जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूण आनी रगत शोधलेल्या आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भवामणाची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिचो पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मदुतां आनी सोरकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा खावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान गोबर घालून आमकां उगडास करता मनशां तूं धूल आनी माती जातलोय एका दिसा आमी सगळीं मरतल्या पूण ह्या जिवितान आमी कितें बरें केलां ताचो हिशोब आमी देवाक दिवंक जाय देखून सगळें वायट केल्ल्याचे बोगसणे मागून पिराचीत करून दूख धरून आमी नोसडूंक आमचें जिवीत बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया आमचे बापा सर्वेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर पाकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात संसाराचे पापाचे
होस्तो जेजो आमकां सोडवण दिवंक पातोक नासलो पूण पातकी जालो आनी ह्या वरवीं आमकां बापाचे वेंगेन परतून घेतली. ह्यास्ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हाजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. D 26.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या कोणवाड्या बापा, प्राचीन काळाची आमची दणवण तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमच्या आत्म्यांक आनी कुडीक ओकोत मेळच्याक आमी आतां घेतला त्या संस्काराचे आमकां बोळ मेळूं. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. साकिस्तीन गोबोर दवरलेलो आसा. कोणाक जाय जाल्यार तुमच्या गोच्यांक घरां आसात तांचे व्हरून तुमच्यान नांव येता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. F18. डेली फ्रेश आनी जिविताचो प्रकाश येयलेलो आहा. साकिस्तीन दवरला फुडाऱ्यांनी वचची.